नमस्कार योकार गोवा टू नेट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण येता त्या शैक्षणिक वर्सासावन लागू. मुख्यमंत्री म्हणतात पहिलेच्या वर्गात ऍडमिशनाक 6 महिन्याची थाकाय. पहिलेक 5.5 वर्सां, नर्सरी ऍडमिशनाक 3 वर्सां. भुरग्यांक न्हंयत बुडटना साल्वार करपी अंकुराची गोंयभरच्यान तोखणाय. मुख्यमंत्र्यांनी गोंय पोलिसांनी केलो भोवमान. विधानसभेंतय तोखणाय. मुख्यमंत्र्याचो लाखाचो चेक शौर्य पुरस्काराक शिफारस. नेदरलँडाच्या टुरिस्टाचेर खून. विनयभंगाच्या यत्नात पेडणे पोलिसांनी हल्लेखोराक धरलो. मांद्र्या पेडणे रिसॉर्टाच्या रेंटेड टेंटांत प्रकार. धरलो तो रिसॉर्टाचो स्टाफ देहरादूनाचो. बंदी घाल्ले PFIच्यो कारवायो गोंयांत चलूंक दिवचे ना. फंडिंग करपी, घेवपी, हस्तक, हितचिंतकांचेर पुलिसांची नजर. मुख्यमंत्र्याचे उतर. PFIचो इशू विधानसभेत. IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन. रोजगाराच्या नावान 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. गोंयकारांक जॉब खंय? विजयाचो प्रश्न. मंत्री म्हणटात धोरण आदी जाग्यार घालता. अमित पाटकरान घाल्ल्या अपात्रता अर्जाचेर आदी निकाल. उपरांत घडये गिरीशाच्या अर्जाक अर्थ उरचो ना. सभापतीची हायकोर्टात जाप. हायकोर्टात गिरीशाच्या याचिकेचेर सुनावणी 6 एप्रिलाक. हिरो नॅशनल फुटबॉल चॅम्पियनशिपीतले 27वे सिनियर वुमन्स फुटबॉल सर्तीत हिमाचल प्रदेशान राजस्थानाक 15 गोलांनी, गोंयान आंध्राक 9 गोलांनी धाडायले. राष्ट्रीय शिक्षणिक धोरण NEP या वर्सासावन प्रायमरीक लागू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत जाहीर केले. पहिलेच्या वर्गात प्रवेशा खातीर 6 महिन्याची थाकाय दिल्या. पहिले खातीर 5.5 वर्सां जावपाकूच जाय. जाल्यार नर्सरी ऍडमिशनाक भुरग्याक 3 वर्सां जावंकूच जाय. पयलीं 2.5 वर्सांचेर भुरग्याक नर्सरींत ऍडमिशन मेळटालें. NEP allows respective states to decide a particular cut-off date. स्पीकर सर, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली आणि कट ऑफ डेट 31 जुलै, 30 सप्टेंबर ना 31 डिसेंबर हाजो अर्थ 1 ते 2 महिन्यान रिलॅक्सेशन ग्रांट केल्लें आहा फॉर देअर एकेडमिक इयर ऑफ 23-24. एज्युकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, प्रायमरीली अ स्टेट सब्जेक्ट. पूण खूब स्टेटीचे अशें आसता की दे आर इन द रेस टू इम्प्लिमेंट द NEP फर्स्ट आणि प्रधानमंत्र्या बरोबर एक फोटो काडटले. स्पीकर सर, हेस्ट मेक्स वेस्ट. सो म्हणटकर हांव आनी चीफ मिनिस्टराक आमच्या संवय आहा ताणें ODF बी फास्ट केले आनी मागीर ते ODFाचो प्रॉब्लेम आयलो. हांव मागता की हाजेर एक रिलॅक्सेशन करचें आनी टास्क फोर्स केल्लो बाब सुभाष शिरोडकराचो. तो टास्क फोर्साचे रिपोर्ट सबमीट जालो. मुखेलमंत्र्यान तो रिपोर्ट वाचलो आनी कितें आसा तें 24-25 एप्लिकेबल करचें. ह्या वर्सा करचें न्ही रिलॅक्सेशन, ह्या वर्सा दिवचें हो म्हजो डिमांड. स्पीकर सर, ताणें ताका कळपा खातीर सांगता हांव. पयलींच्या ऍडमिशना खातीर ऑलरेडी आमी 6 म्हयन्याचें रिलॅक्सेशन म्हणजे 5.5 वर्साचेर ऍडमिशन दिवपाचें केलें ऑलरेडी. आनी जे फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय ताका 3 वर्साचेर ऍडमिशन दिवपाचें फायनल जाल्लें आसा. टास्क फोर्साचो रिपोर्ट म्हणजे सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यांनी सबमीट केला, रिसेंटली केला, काय 1-2 दीस पयलीं. तो वाचता हांवूय बी आनी तेज्या उपरांत तो इम्प्लिमेंट जातलो. ह्या वर्सा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी प्रायमरी लेवलाचेर, सेकंडरी लेवलाचेर आनी हायर एड्युकेशन लेवलाचेर तिनूय कडेन इम्प्लिमेंट जातली. अंकुराची गोंयभरच्यान तोखणाय. 3 भुरग्यांक न्हंयत बुडटना साल्वार केले म्हणून अंकुराचेर प्रुडंटान केल्ल्या रिपोर्टाची मुख्यमंत्र्यान दखल घेतली. अंकुराची पिराय 10 वर्सां. रावता कुमारजुव्यां, मूळ बिहारचो. सरकारी शाळेंत 4थींत शिकता. अंकुर आनी ताच्या फामिलीक आपोवन मुख्यमंत्र्यान तांचो भोवमान केलो. 1 लाखाचें बक्षीस.
विधानसभेत अंकुराची तोखणाय पोन्ने गोंयच्या पोलिसांनी भोवमान केलो. ताची शौर्य पुरस्काराक शिफारस. अंकुर कुमार प्रसाद हाजे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या भुरग्यान 3 जाणांचो जीव वाटयलो. ताच्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन ताचें आमी अभिनंदन करपा खातीर हांगासर आपयलो. हांव आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू स्पॉन्सरात हे दोगांयनी मेळून ताचें खूब खूब सरकाराच्या वतीन अभिनंदन. ताका 1 लाख रुपयाचो चेकूय आमी अवॉर्ड स्वरुपात ताका दिल्लो आसा. ताचें अभिनंदन केलां. ताचे सारकेल्या भुरग्याचें खरोखरूच तोखणाय करीत की थोडी म्हणजे आपल्या जिवाची पर्वा न करता आपल्या बारीक सारीक पियोग येतालो तितूंतल्यानी वचून तेणी त्या 3 जाणांक वयर हाडले एकट्याचे पोटांतलें उदकूय भायर काडलें. त्या खातीर खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन ताचें खूब खूब अभिनंदन. त्या भुरग्याचो आमी अभिनंदन केलाच, बट ताका 1 लाख रुपयाचें बक्षिसूय ताका दिलां आनी शौर्य पदक बाल हेज्या अंतर मेळपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी तेजें रिकमेंडेशनूय बी गोंय सरकारच्या वतीन करतले. तो भुरगो आमकांय मेळ्ळो आज, सो ताका हें प्रेसिडेन्शियल ब्रेवरी मेडलूय तुमी रेकमेंड करचे. गोंयभरच्यान अंकुराची तोखणाय. विधानसभेत अंकुराची सभागृहाच्या वतीन सभापती कडच्यान तोखणाय. ओल्ड गोवा पुलिसांनी ताची तोखणाय केली. आमदार प्रवीण आल्लेकरान ताचो भोवमान केलो. मास्टर अंकुर कुमार संजय प्रसाद हांचें कुंभारजुंवे हांगा बुडट्या 3 भुरग्यांचो जीव वाटावपाच्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. बिहारचो राज्यपाल आणि गोंयचो आदलो सभापती राजेंद्र आल्लेकरान ताची तोखणाय केली. तो फोनाचेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. आणि हांवें ताका तशें अभिनंदनाचें पत्रय धाडलां. आणि विशेश तो बिहारी आसा म्हणून हांव आनी बिहाराक राज्यपाल आसा म्हणून म्हाकाय आनी एक मातशें कौतूक कशें अशें म्हणून ताजें हांवें आनीकय कौतूक केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांकच ताज्या भुरग्याच्या कडल्यान खूब शिकपा सारकें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नेदरलँडाच्या टुरिस्टाचेर खुनाचो यत्न विनयभंगाच्या यत्नात पेडणे पोलिसांनी हल्लेखोराक धरलो. पेडणे मांद्र्या एके रिसॉर्टांत फॉरेनर टुरिस्टाच्या रेंटेड टेंटांत वचून तिचेर हात घालपाचो यत्न. टुरिस्टांनी तिका साल्वार करूंक आयिल्ल्या थळाव्या युरिको डायसाचेर आरोपीचो सुऱ्यान हल्लो. युरिकोक ताचे यत्ना खातीर सरकारान इनाम जाहीर केलां. हो तो युरिको डायस. मांद्र्या ते नेदरलँडच्या टुरिस्टाक प्रसंगातल्यान साल्वार करपी तोच. तिचो जीव साल्वार करतना तो जखमी जाला. ताचेर जीएमसीत उपचार. तेन्ना ते चेडवाच्या तोंडाक घातला बॉट. शी वॉज सेलिंग कपडे ना तेच्या आंगार तें वच चडलो. हांव तें बोट धरून फाटीं व्हरून काडून तेका वाट मारून भायर उडयलें. आनी ते चेडवाक बरें दिसोंक ना. ते भितर कपडे आसात कारण चादर घेतला तेच्या आंगार घातलो घालपाक. हांव फाटल्यान येयलें म्हाका हात हातार धरून सगळी सुरी मारता. सुरी मारून तेन्ना म्हाका गोड येतकूच हांवें तेका धुकयलो आनी भायर धांवन लोकांक सांगलें बेगीन तेका. हांव इतलें दोगूय आसा मागीर. हो विशय विधानसभेतूय आयलो. विजयान विशय काडलो. मांद्र्या आउटपोस्ट घालचो म्हूण मागणी. टुरिस्टाक वाचोवपी मांद्रेच्या युरिको डायसाक सरकारान इनाम जाहीर केला. एक्यूज्ड अभिषेक वर्मा हाका ऑलरेडी अरेस्ट केला आनी ताका अंडर सेक्शन 452, 354, 307, 506(2) हाज्या अंडर अरेस्ट केला. आनी ताका लागून जे महिलेक जेणे वाचयली युरेको डायस सन ऑफ जॉन डायस फ्रॉम मांद्रे, तो ऑलरेडी एडमीट आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. तो आउट ऑफ डेंजर आसा आनी खरोखरूच ते युरेको डायस हाज्या हांव ते महिलेक वाचयल्या बद्दल ताजें खूब अभिनंदन करता आनी ताका सरकाराच्या वतीन रिवार्डूय दिलो वयतलो. आनी अशा पद्दतीचे हांव सगळ्या हॉटेल लायनींक सांगपाक सोदता की हो अभिषेक वर्मा म्हणून डेराडून उत्तराखंडचो लेबर तेंच्यांनी आपल्या हॉटेलांत दवरलेलो. तेजो बॅकग्रावंड तेंच्यांनी कांय तपासूंक नाशिल्लो. हाज्या फुडें कोणूय लेबर दवरता आसतना तेंच्यांनी कन्फर्म गोवा लेबर कार्ड जें आमी आत्तां इंट्रोड्यूस केला तें घेवचें. टुरिझम मंत्री रोहन खंवटे आणि आमदार जीत आरोलकारान जखमी युरिको डायस आणि फॉरेन टुरिस्टाची जीएमसीत वचून वासपूस केली. Every area we are ensuring that we are moving tourism in the right direction. त्या टायमार असले अनटोवर्ड इन्सिडेंट जो जाला वी कंडेम दीस. हांवें म्हणिल्ल्या प्रमाणे वी कॉंग्रॅच्युलेट द पुलीस फॉर फास्ट एक्शन अँड वी ऑल्सो कॉंग्रॅच्युलेट युबाब युरिक. सो गोंयकार जाणें गोंयकारपण दाखयलां बाय एन्श्युअरिंग दॅट हाव वी गोवन्स आर. ही हॅज सेट अ एक्झाम्पल अँड ही हॅज ऑल्सो सेव्ड गोवा फ्रॉम गेटिंग टार्निश्ड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बंदी घाल्ल्या PFIच्यो गोंयांत धोक्याच्यो कारवायो जावच्यो ना हाची जतनाय गोंय पुलीस घेतात.
PFIक फंडिंग करपी फंड घेवपी तांचे खातीर वावुरतल्यांचेर खर एक्शन जातली मुख्यमंत्र्याचें उतर. आमदार दाजी विरोधी पक्ष फुडारी युरीची असल्या संघटनांचेर कारवाय करूंक मागणी. PFIच्या एक्टिविटी विशीं आल्लेकारान लक्षवेधी घाल्ली. PFI पीपल अरेस्ट केला सर ते सांगचे आनी तेंचे एक्टिविटी दे आर इन टेकिंग इन गोवा तेजेर कितें एक्शन घेतल्या ती सांगची सर. PFI हे ऑर्गनायझेशन गव्हर्मेंटान ऑफिशियली आनी रायटफुली बॅन पसून करून अजून पसून ते वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी तांचे सिक्रेटली सगळ्या कडेन काम चालू आसा. Because of this government must take strict action against all such organizations or persons across political affiliations, religion who spread hatred and indulge in divisive politics. Altaf Sayyed and 23 persons connected with the offence were thoroughly interrogated in the case. And during the course of the investigation, it came in the light Altaf Sayyed has been funding the political group called We for Fatorda, and also the investigation is still under process. ताजी ज्या जाग्यार बाकीची सगळी रिलेटेड NGOs बाकीच्या सगळ्या हाज्या बरोबर तिच्यो केसीस आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा. क्रायम ब्रांचीसच्या सांगपाचें जाल्यार 622023 ही सेक्शन गांधीनगर पुलीस स्टेशन हैदराबाद तेलंगणा हांगासरूय बी ताका अरेस्ट जाल्या. PFIच्यो एक्टिविटीज आमच्या गोंयांत तरी हाज्या फुडें चलोवपाक दिवच्यो वयच्यो ना. त्या ती म्हाका दिसता फियर एंड एन्झायटी जी लोकांच्या तकलेन आसा ह्या PFI पासून गोंयान कशाच पद्दतीचो त्रास जावचो न्ही हाजी पुरेपूर काळजी सरकार हाज्या फुडें घेतले. IPBन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन उद्देग रोजगाराच्या नांवान 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. गोंयकारांक नोकऱ्याचें नांव ना. सरकार IPB प्रकल्पाचें मूल्यांकन करतलो काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. उद्देग मंत्री म्हणटा उद्देगीक धोरण आदी जाग्यार घालता. थळाव्यांक रोजगार दितल्या उद्देगांक इन्सेंटीव. केपेंच्या आमदारान किटला उद्देग हाडपा विशीं प्रस्न काडिल्लो. खोर्ली IDCच्या दशेचोय इश्यू आयलो. सुमारे 70 युनिट्स जे आता बंद आसात ते केन्ना सुरू जातले ना तेणी आन्सर केला. एक्झॅक्ट नंबर हांव तुका दिता पूण तेज्या आदी हांव तुका सांगपाक सोदता सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान चडसोन तुमचे खोर्ली 86 फंक्शनल युनिट आसा आनी 21 नॉन फंक्शनल युनिट आउट ऑफ 107. 70 युनिट्स बंद आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितले भुरगे बेकार उरता आसतले ताका लागून. सो हे जे युनिट्स बंद आसा ताका लागून मिनिस्टर सांगता एश्युरन्स दिला तेणें आतां तो बाय डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करतलो म्हणून. बट ते एश्युरन्स दिता ते फुडल्या वर्सा परत रिपीट जावपाक जायना आनी हे जे बंद आसा ते युनिट्स ते चालू करपाक जाय ना दुसऱ्याक दिवपाक जाय. वी हॅव अ Kitol IDC area of almost 8 lakh square meters. There are 16 plots which have been allotted to, in fact, IPB. Speaker sir, what has happened? People of Kepeng constituency need jobs, and the IDC area Kitol can provide employment if this plots can be allotted to industries. Unfortunately, the area unutilized because of greed of some leaders. When it comes to Kitol or any future thing, will you prepare an evaluation report to verify projects approved by IDC are in line with the objectives of the investment policy with regards to employment? Because the answers that have been given to us have shown that not a single job is created, but you have converted 7 lakh square meters of land. He has converted when he has become chief minister, but jobs are not created. So in the name of jobs, don't give us bhashan. We like your bhashan, but we want a guarantee whether you will promise the house that you will make an evaluation report. Going to tweak the policy in such a way that locals will be absorbed. Which policy you will tweak? Huh? Which policy you will My tweak? industrial policy. Speaker sir, So I will get a slight change in such a way that though it is an incentive based thing is there for local employment of 60%. Zaina. So who to plugging korpa जाय ते हांव करून दाखयता न्ही. 8 आमदारांच्या अपात्रतेक काँग्रेसीच्या गिरीशाचे याचिकेचेर हायकोर्टांत सुनावणी. सभापतीक अपात्रताय अर्ज निर्धारीत मुजतींत तडीक लावंक निर्देश दिवचो म्हूण याचिका. मात आदी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष पाटकराच्या अर्जाचेर निकाल दिता. घडये त्या निकाला उपरांत खंय गिरीशाच्या अर्जाक अर्थ उरचो ना म्हूण सभापतीन हायकोर्टाक जाप दिल्या. कोर्टान केस 6 एप्रिलाक दवरल्या.
case is that Speaker is having 3 or 4 petitions before him. He is going by sequence. Whoever has filed earlier, he has taken up that petition earlier. And he seized of all this petition and he has decided to go in a particular manner. And he is hearing the matters. So in that view of the matter, whether the High Court can now say that no, because this petitioner has approached the court, his petition should be taken in a time-bound manner. Such a course of action, according to us, is not permissible. And the Speaker is entitled to decide which petitions to be taken up first and which should not be taken up first, or which should be taken out after some time. So that is a discretion of the Speaker and the court should not interfere. पहिली काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षान घाल्लो अर्ज तडीक लायता म्हूण प्रतिवादी सभापतीन हायकोर्टात जाप दिल्या. 8 आमदारांतले दिगंबर आणि मायकल अपात्र थारल्यार गिरीशाच्या याचिकेक मागीर अर्थ उरना म्हूण सभापतीचे म्हणणे. That is one of the possibilities. So therefore all those possibilities should be left before the Speaker. Why the High Court should have a preemptive step and tell the Speaker saying that you decide this petition first or this should be decided in a time-bound manner, and when the Speaker is seized with the other matters and he is taking up the matters and the matters are parted before the Speaker, why should the court interfere at this stage? हायकोर्टान फुडली सुनावणी 6 एप्रिलाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फोमेंतो मिडियाचे सिंधुदुर्गातले कोकण साद लायव्ह नंबर 1 मराठी चॅनलाची 9 वर्सांची यशस्वी वाटचाल. 9व्या वर्सुकी दिसाचो सुवाळो दबाज्यान जालो. चॅनलाक परबी दिवंक राजकीय, संस्कृतीक, समाजीक, उद्देगीक मळावेले मानेस्त पावले. कोंकण सादान नवे उद्देजक, समाज वावुरप्यांचो स्मार्ट लिडर पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. हिरो नॅशनल फुटबॉल चॅम्पियनशिपीतले 27वे सिनियर वुमन्स नॅशनल फुटबॉल सर्तीत हिमाचल प्रदेशान राजस्थानाक 15 गोलांनी हारयले. फातोड्डे स्टेडियमार जाल्ले दुसरे मॅचीत येजमान गोंयान आंध्र प्रदेशाक 9 गोलांनी मारले. Substitution for Andhra Pradesh. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.